जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्या तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव करताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हो तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायक। आनी हो विशय हे सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 3रो ओवेसवूर 12 वड। हे वेळार आमी सगळीं आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करुया आनीक देवाचें उतर आमी वाचुया। आनी जेन्ना आमी वाचता आसतना हें देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया, सोजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन भरुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार आमी देवाचें उतर वाचुया। सिराकाचें पुस्तक 3रो ओवेसवूर 12 वड। म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर, ताच्या जिवितांत ताका दुखोय नाकाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, हे वेळार हो विशय हांव घेवन आयलां हो तरणाट्यांक तशेंच आवय बापायक। तर हे वेळार हें देवाचें उतर आमी एक इस्कुटावया आनी ताची सोजमणी आमी घेवया। तो देव म्हणटा, म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर तूं ताचो सांबाळ कर। तर आमी जण एकल्यान तरणाट्यान म्हज्या भाव भयणीक हांव उलो मारतां, आपल्या बापायचो म्हातारे पिरायेर सांबाळ करचो। हांगासर देव आमकां हे वेळार सांगता आनीक ताच्या जिवितांत ताका दुखोय नाकाय। देव म्हणटा ताच्या जिवितांत ताका दुखोय नाकात। तर म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर। जाल्यार भोव थोडीं अशीं तरणाटीं आसा आपल्या बापायक आजिलांत घालता। थोडीं अशीं तरणाटीं आसा आपल्या बापायचो सांबाळ करिना। हे म्हातारे पिरायेर तांकां अशींच सोडून दिता। तर तसल्या तरणाट्यांक हांव उलो मारतां, हांगासर हे देवाचें उतर सिराकाच्या पुस्तकांतल्यान 3रो ओवेसवूर 12 वड उलो मारता देव, म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर म्हणटा आनीक ताच्या जिवितांत ताका दुखोय नाका। आमी दुखयता आमच्या बापायक आमच्या वायट करण्यांनी, आमी वायट उतरांनी आमी आमच्या बापायक दुखयता। तर हे वेळार हो म्हजो विशय तरणाट्यांक आसलो आनी तसोच आवय बापायक। हे तरणाट्यांक हांव उलो मारतां, तुमी हे बापाय सोबें हें करी नाकात, जावं तीं म्हाताऱ्या पिरायेर आसा तांकां तुमच्या वेगीन धरात, तांकां ती खुशालकाय तुमी दियात। तुमी तांचो आसरो जावन आसा। जे कोण तरणाटीं आसा तांकां तुमचो जण एकल्याच्या बापायचो मोग तुमी करचो आनीक ताच्या जिवितांत ताका दुखोय नाका, जाता तितली ताका खुशालकाय दियात। तर हे वेळार म्हजो हो व्हिडिओ पळयतल्यांक सगल्यांक एक हांव विनंती करतां, जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर करात आनी जे कोणाक देवाचें उतर मेळना तांकां हें उतर परगट करात। हें देवाचें उतर चारूय कोणशांनी परगट जावं दी। आनी जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर तुमी परगट करतलीं तेन्ना देव तुमकां इनाम दितलो। आनी हे वेळार जी कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयतात तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।